येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शिंदळी वेवसाय आनी बेकायदेशीर घडणुकांक लागून कळंगूटचे लोक फुर्योज. डान्स बार आनी दलालगिरी बंद करपाचे मागणेक वेग. नवो जुवारी पूल येरादारीक उक्तो करपाची चल्ल्या तयारी. दिलीप बिल्डकरान पुलाच्यो दिल्यो डिटेल्स. फुडल्या 10 दिसांत उक्तो जावं येता पूल. वास्को शारांतल्यान जावपी कोळसो येरादारीक विरोधातले आंदोलन चालूच. वास्को आनी मुरगांवच्या आमदारांची शिश्ताई निश्फळ. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे भुमिकेकडेन सगळ्यांच्यो नदरो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नव्या जुवारी पुलाच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान हातावेगळो जाल्या उपरांत हो पूल येरादारीक उक्तो करपाची तयारी सरकारान चलयल्या. दिलीप बिल्डकराचो उपप्रकल्प वेवस्थापक देव पाटीलान येरादारीचे डिटेल्स सांगले. 10 दिसां उपरांत पूल येरादारीक उक्तो जावं येता. जुवारी ब्रिजाचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की फायनल टचअपाचें काम चालू आसा. आनी तुमी फाटल्यान म्हणजे पळोवंक शकता जी ही लेन आहा ही फक्त हेवी व्हेकल्सा खातीर आसतली, जी बोथ द वेज वचूंक शकता फॉर हेवी व्हेकल्स. आनी तेची स्पीड लिमीट 30 दिल्ली आसा. त्या भायर दुसरी म्हाज्या सायडीन जी लेन पळयता तुमी, ती लेन जी आहा ती फक्त ऑल मोटर व्हेकल्स आसतले. लायट ऑल मोटर व्हेकल्स लायट जे आहात तेंच्या खातीर आसतले. कार्स जो बाकीच्यो आहा तेंकां बायक्स आनी तेंकां स्पीड लिमीट आसतली 40. पूण सांगपाचें म्हटल्यार ही जी लेन आहा ही फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम हेच्या खातीर ही लेन आसतली, वन वे आसतली. त्या भायर जी पेंजीम टू मारगांव या वास्को येवपा खातीर ज्यो लायट मोटर व्हेकल्स आसतल्यो त्यो फ्रॉम ओल्ड जुवारी ब्रिजा वयल्यान वयतल्यो आनी तेका स्पीड लिमीटूय आसतली. तशेंच कित्याक की हांगा चडशी डायवर्जन्स आहात, तशेंच बेरियर्स घातलेले आसा. येता त्या 8-10 दिसां भितर हो इनॉग्रेशन हांगा जातलें अशें आयकूंक येता. आनी तशेंच हेच्या खातीर जी गरजेची जी डायवर्जन्स बाकीची गरज आहा त्यो हे केल्ले आसात. तशेंच सांगपाचें म्हटल्यार दुसरो जे हांगासून जे हेवी व्हेकल्स वयतले तांकां जर वास्को येवपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी वेर्नासून डायवर्जन घेवचें. ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत जे हांगा ट्राफीक जाम कुट्टा ओल्ड ब्रिजाचेर ट्राफीक जाम जाताले, अक्षय ट्राफीक जाम जाताले, हे खंय तरी कमी जातले अशें दिसून येता. को ये बताया गया कि ओल्ड जुवारी ब्रिज में ओनली वन वे रहेगा. वो मतलब पंजी से मडगांव जाने के लिए ही ओनली वो वन वे रहेगा. मडगांव से पंजी जिसको जाना है उसके लिए न्यू ब्रिज से ही जाएगा. बट अभी जो फ़िलहाल 2 वे ट्रैफिक है मडगांव टू पंजी, पंजी टू मडगांव, वो बाद में जब न्यू ब्रिज चालू हो जाएगा तो ओनली ओल्ड ब्रिज ओनली फॉर वन वे रहेगा फ्रॉम पंजी टू मडगांव ओनली. सो वो जो कंजेशन अभी हो रहा है वो मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि वन वे ट्रैफिक रहेगा. जैसे कि हमारा दोनों लेन अभी तक मतलब LHS ब्रिज अभी रेडी नहीं है, तो 2 जगह पे डाइवर्जेंस है कि उस वहाँ पे हमने 20 km/h का स्पीड रखा हुआ है. और जो अप्रोचेस है टोटली पैकेज 3 का अप्रोच जो सेक्शंस है वहाँ पे भी 40 km/h का स्पीड है. न्यू जुवारी ब्रिज मतलब जो केबल स्टे ब्रिज है उसके ऊपर में मडगांव से पंजी जाने के लिए जो व्हीकल जाएगी उसके लिए 40 km/h का स्पीड है. और बाकी हेवी व्हीकल्स के लिए तो ऑटोमेटिक वो 30 km/h का स्पीड है, बट वो रखा हुआ है. गोवा दृष्टिवातीर हिरू महाले कुट्टाजन. कळंगूटचे डान्स बार आनी दलालां सयत सगळे बेकायदेशीरपणां बंद करात हे मागणेचेर गांवांतलो एक गट ठाम रावला. दबाव वाडल्या उपरांत थळावो आमदार आनी पंचायतीन बेकायदेशीर वेवसायांचेर बंदी घालपाचे गाराणे मानून घेतल्यात. पूण ज्यो गजाली पर्यटकांक आकर्षित करतात तांचेरय बंदी घालची पडटली. पर्यटन वेवसायांत आशिल्ल्यांक हे कोताक येतले काय ना हेवूय पळोवचें पडटलें. काल थळावे लोक फुर्योज जाले जेन्ना एकल्याक बायल जाय अशें दलालान विचारले. ताणें तिडकीन पुलीस कागाळ केली. पुलिसांनी आरोप्याचेर कारवाय केली. When some of our boys were passing through that road, there were some touts over there. I don't understand at around 1:30 or 2 o'clock what the touts were doing over there. And जेन्ना पळय त्या touts आनी त्या थोड्या भुरग्यांक विचारले इधर तुमको लड़की मिलेगा डिस्को है, तेन्ना सी दिस मॅटर तो हिटअप जाल्लो आहा की हांगा आमी टाउट सारके सीएमानी आमकां सांगला की टाउटच्या कल्चरा हो कलंगुटासून टोटली इरेडिकेट करतले म्हणून. आनी जेन्ना हे पळय टाउट परत त्या टायमार कोरोनाच्या टायमार पयले आउट ऑफ डेस्पिरेशन जेन्ना पळय त्या भुरग्यांक कितें विचारले लड़की मिलेगा हे मिलेगा, तेंच्यांनी मातशे रिएक्ट जाले. द सेम क्लब
की एक गेस्टाक मारताले तेन्ना ही फुटेज तेंची CCTVसून केन्ना कांय भायर सरूंकूच ना. बट वी आर सरप्रायज दॅट दे हॅव शोन दीस फुटेज. इट कूड दिसता म्हाका की हे केले आसतली. They must have tampered with the footage also. But very good action taken by the Kalangut police station also. They have acted, which is a good thing. करता जाल्यार म्हाका खबर ना. आयज आमकां कालांगुटान रावपाक भंय दिसता. आयज भायर सरपाचें काय ना. आमकां आयज कोण प्रोटेक्ट करतलो तो सांगा. कालांगूट पुलीस स्टेशन, आमचो गांवचो MLA काय आमचो गांवचो सरपंच काय आमकां पंच मेंबर्स, आमकां कोण सपोर्ट करतलो? आमचे लोक आमच्या कडेन आहा, गांवचो लोक आमच्या कडेन आहा, पूण तेंकां एक तो बॅकग्राऊंड ते पुश जाय आसता. ती आमच्या कडेन कोण रावतले? तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला हे बंद करतले म्हणून. कित्याक तेंचेर त्यो कितें पेपर वर्क आहा, कितें लिगली तेंकां बंद उडोवपाक जाय करा. पूण तेज्या पयलीं कालांगुटान सगळ्या कालांगूट आयज आमी हांगासर पळय, आयज रातचो हेज्याकून चड लोक भायर सरपाक शकता बोन करपाक. डिस्को बोना आमकां फक्त त्या रस्त्यान बरे भाशेन वचपाक जाय. पूण थळावे सांगतात पुलिसांची कारवाय फकत थळाव्या लोकां आड जाता. दर्यादेग वाठारांत वावुरपी बिगर गोंयकारां आड न्हय, तांकां राखण मेळटा. तांकां ही राखण कोण दिता हाची जाप थळाव्यांनीच दिवची पडटली. रातच्या वतान आमी ती कंप्लेन केल्ली आनी आमी जेन्ना थंयसर आसले न्हू तेन्ना तेंचो प्रोसेस चालू आसलो. त्या भुरग्यांक पळय 2 जाणांक धरलेले न्हू तेंकां तेंच्यांनी मेडिकलाक गेल्ले आनी मेडिकलाक व्हरता म्हणसर आमचो तितले म्हणून प्रोसेस सोंपलो. आमी तेन्ना PSI म्हणलें आमी कितें करूं, ते म्हणाले तुमी वचा. आनी तेन्ना आमकां खबर नासलें तेणी FIR ऑलरेडी रजिस्टर केल्या म्हणून. आमी जेन्ना दुसरे दिसा येयले पळय तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें FIR रजिस्टर केल्लेली आहा, पूण FIR कसली सेक्शनां घातली आनी कितें घातलें. तो एकलो भुरगो मायनर आसलो न्हू, सो मायनराची ती कितें सेक्शनां घातली कितें आनी कितें सेक्शनां घातली आनी ते रोखडेच बेल आउट जाले. म्हणजे राती धरले तेंकां सकाळीं ते बेल आउट, रातीच सोडले बेल आउट जाले काय सकाळीं जाले तेन्ना आमकां ते कांय खबरूय ना. FIRची कॉपी दिता म्हणून सांगलेली. हितून आतां कितें दिसता पळय, गांव आमचो आमी गांवचे, सो आमी गांवांत भोंवपाचें काय भोंवपाचें न्हू. आमकां टायमींग लागता तेंकां टायमींग लागना. कोणाक कितेंय काम पडटा कोणी खंयसरूय वचोंक शकता न्हू. सो मोदी येयले आमकां आडयले आमच्या भुरग्याच्या आंगार येयले जाल्यार आमी तेंचो मार खावन घरा वचपाचो, हो प्रश्न मेन. आयज बसका जाली. तातूंत आमदारांनी पुलिसांच्या आदारान वेवसायीक कायदे चालीक लावपाचे उतर दिले. विडंबन म्हटल्यार आमदार प्रक्रिया विशीं उलयतात, पूण जायते थळावे आनी गोंयकार विचारतात डान्स बार, शिंदळी वेवसाय आनी ड्रग्स कायदेशीर आसात अशें खंय म्हणटात. फाटल्या 6 म्हयन्यांत ह्या वाठारांतले गुन्यांवकारांचो आंकडो पळयल्यार दर्यादेग वाठारांत ती फुगता हे एक सत. आता खंय तरी एक जाला सरकार आणि आमदार पंचायतीचेर आता लोकांक विश्वास उरूंक ना म्हणून लोक भायर सरून लॉ हातीन घेवपाक लागल्यात. आता तशें ना तें खऱ्यांनीच सिट्युएशन एज फार एज टाउट्स एंड इलिगल गायड्स वर कन्सर्न ते वाडलेले. ट्युरिस्टांक धरून सायडीक व्हरून तेंचे कडसून स्वायप करून कार्डां करून घेताले. तेंचे कडसून इलिगल पयशे डायरेक्ट इलिगल वेयान पयशे घेताले. हे बंद जावपाक जाय म्हणून लोकल भुरगे भायर सरले, कित्याक तेंकां सगळे ट्युरिस्ट कंप्लेन करूंक लागले आनी खऱ्यांनीच पुलीस खंय तरी फाटीं उरले हे टॅकल करपाक. त्या खातीर भुरगे बेजार जाले. ही कारवाई सोंपल्या बगर म्हणजे हे जे डाउट्स इलिगल गायड्स हे बंद जाल्या बगर आमी वी वील नॉट रेस्ट. आमचें काम चालू आसतलें. प्रॉब्लेम कितें आहा, सगळे तशेंच म्हणटा. प्रोसिजर कसो आहा तें तुमी जाणा. रातच्यान गेलो कोणें इल्लिगल घर बांदलें, रातच्यान गेले मोडले, तें जायना न्हू. प्रोसिजर आहा तेका, प्रोसिजर केला. आतां आमी तांकां पर्सनल हियरींग हांगा पळयलेले. पर्सनल हियरींग जातच मागीर परतून आमी शोकत तांकां मागीर ऑर्डर पास करतले. तेच्या आदीं कित्याक आमी हें करूं. भुरगे पळय भुरग्यांक ते आयज तिडोक मारल्या जायना म्हणून प्रोसिजर करुया न्हू. प्रोसिजर करून जायना. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्को शारांतल्यान जावपी कोळसो येरादारी विरोधात 5 दीस थळावे आंदोलन करतात. आयज वास्को आनी मुरगांवच्या आमदारांनी शिश्ताई करपाचो यत्न केलो, पूण जो मेरेन मुख्यमंत्र्या कडल्यान ठोस उतर मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले. आंदोलकांनी निश्चय उक्तायलो. कोळसो प्रदुशणाक लागून मुरगांव वास्कोचे थळावे MPT भायर आंदोलन करतात. तांणी कोळसो येरादारी आडोवन धरल्या. आयज संकल्प आमोणकर आनी दाजी साळकार दोनूय आमदारांनी येवन वेगळेच हो प्रस्न जाग्यार घालपाचे उतर दिले, पूण आंदोलक खोशी जाले नात. जो मेरेन कृती दिसना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले. तांणी सांगले
आदी पळयात तांचे मदीं जाल्लें उलोवप. ना न्हू 1-2 दीस ना 1 वीक करता मिनिमम आसले तशें मागीर तेन्ना कितें करपाचें प्रेशर घाल्या प्रेशर परतून परतून आमी तेच्या फाटल्यान आतां रावपा पडल्यान सगळें सोडून ती आमची जबाबदारी आमी घेता जे भितून आतां हो इशू कसो आनी केन्ना सॉल्व जातलो तो आमकां खबर ना. जे ड्रायव्हर आनी क्लिनर आहात न्हू परिस्थिती हेंची सारकी वायट आनी आमकां ते पळोवपाक बरें दिसना की ते भायर येता आनी रडटा बिडटा बी कळ्ळें तुका. एटलिस्ट तेंच्या खातीर तरी हो इशू सॉल्व जावपाक जाय. आमी रावले आमी जेयता खाता सगळें केलें आमी उपाशी ना हांगासर. आमी फक्त एज्युकेशन केलां आमकां फूल पोल्युशन जाता पूण तेंची परिस्थिती सारकी वायट हांव तुमकां डायरेक्टली सांगता. हांव आज फाल्यां भितर हाजेर सोल्युशन 100% काडून तुमच्या मुखार 5 दीस जाले थळाव्यांचें आंदोलन चल्लां. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन उपाय काडटा अशें दोनूय आमदारांनी आंदोलकांक आयज वचून सांगलें खरें. पूण आंदोलकांनी उतर न्हय कृतीचेर विस्वास दवरतले अशें सांगत आंदोलन चालूच दवरपाचो निश्चय उक्तायलो. सो आतां आमकां आयचो दीस दिया न्हू आमकां दोनूय आमदार आमी तुमकां एश्युरन्स दिता की आमकां आयचो दीस दिया. तुमी जर रावपाक सोदता तुमी कंटिन्यू करा. आयच्या दिसा भितर तुमकां कितें तें सोल्युशन नाल्यार फाल्यां पर्यंत आमकां टायम दितलो कितें रावया सांजचे भितर आमकां टायम दिया. फाल्यां सांजचे रावया सोल्युशन जाय सर. इतले दीस रावले न्हू कितें प्रॉब्लेम जालो परत आमकां सर्दीच लागता परत आपयपाक लागता ताका लागून आमकां 5 दीस आमी काडला ताजे 5 दीस काडला न्हू आमी पण आमकां नाका कित्याक बेश्टे हांगा समज ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जालें बेश्टे प्रॉब्लम जातले मागीर 1 दिन कित्याक ते बेश्टे आमी हांगा रावला 1 दीस रावया कितें तुमी आमकां एश्युरन्स दिता न्हू सीएम वांगडा डिस्कशन करून कितें ते रिजल्ट हाडटा. आंदोलका बरोबरची शिष्टाय फसल्या उपरांत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर मिडिया कडेन उलयलो. बाबा तेंचो इश्यू आसा जी गाडयो सिटीनसून वयता आनी पोल्युशन जाता तेच्या लागून तेंच्यांनी ते एज्युकेशनाक बसलेले. सो आमी तांकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की हांव आनी वास्कोचो आमदार दोग जाण आमी आयज सीएमाक मेळटले. जी ऑथॉरिटी आसा MPD जावं बाकीची कलेक्टर जावं आमचे SDM जावं तांकां सगळ्यांक घेवन हेंचे कडेन उलोवन आमी कितें तरी सोल्युशन काडपाक लागून ट्राय करतले म्हणून सांगलेलें आसा तांकां. आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडेन टायम मागलेलो आसा रिक्वेस्ट केलेलो कितें तुमी बाबा हे एज्युकेशन बंद करा म्हणून. बट तेंच्यांनी म्हणलें तुमी पयलीं सीएमा कडेन उला आनी तेच्या उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन आमी तुमकां सांगता म्हणून. सो आयच्या दिसा भितर हांव आनी आमचो वास्कोचो आमदार वचून आमी सीएमाक मेळून ऑथॉरिटीक मेळून आमी कितें तें क्लॅरिफिकेशन करता. खणी सुरू जावपाच्यो आसात. वास्कोतली येरादारी वाडपाची आसा. येरादारी विभागा बरोबर बसून ओव्हररॅम्प करपाची घोशणा केल्ली. ताचेर दाजी साळकाराक विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें कितें जाप दिली पळयात. तो रॅम्पाचो हो वीक नाल्यार नेक्स्ट वीक आतां क्रिसमस आनी न्यू इयर आयलो म्हणून मिनिस्टरान सांगलें एकदां इन्स्पेक्शन करी आनी तोय स्टार्ट जातलो. सो पोर्ट कनेक्टिविटी एक सारकी जातली म्हणजे होय ब्रीज आनी तोय ब्रीज म्हणजे अप रॅम्पूय जातले आनी हांगा पोर्टान येता तो 9 नंबराक येता तोय ब्रीज जातलो. सो दोनूय ब्रीज जाले सपोज खुबशे प्रॉब्लेम्स आमचे सॉल्व जातले. तुम्ही पळयता की फाटल्यान जे एज्युकेटर्स आहात प्रोटेस्टर आहात तेंच्यांनी दोनूय आमदारा कडेन मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी प्रोटेस्टरांक सांगलें की तुमी आमकां टायम दिवचो फाल्यां मेरेन आमी सीएमा कडेन उलयतले आनी तुमी कितें तरी इशू रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता जे ट्राफीक आहा ते. पण जेन्ना आमी प्रोटेस्टरा कडेन उलयता तेन्ना ते हांगाच बसतले म्हणटा जे पर्यंत हो इशू रिजॉल्व जायना ते पर्यंत. आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमकां हांगासून ट्रान्सपोर्टेशन नाका सिटीनसून आनी ते फ्लायओवरान वयचे आनी तशेंच हांगा पोल्युशन खंय तरी कमी कंट्रोल करपाचे हो प्रयत्न करचो अशें वचून तेंनी सांगलां. गोवा दिसता हिंदू महादेव वास्कोच्या. मांद्रेच्या आजोबा देवस्थान वाठारांत बेकायदेशीर बांदकाम चल्लां. पंचायतीन आदी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली तरीकय काम चालूच दवरिल्ल्यान शो कॉज नोटीस दिली. नोटीसे उपरांत कंत्राटदारान देवस्थानाक 3 मिटराची सुवात सोडटा तशेंच नेमा भायले बांदकाम मोडटा अशें उतर दिलें. मुळात हें बांदकाम CRZ वाठारांत येता देखून ताची गंभीरताय वाडल्या. पळयात पुराय बातमी. आजोबा देवस्थानाकडे आशव्या सारखे पॉयंटाचेर आशवे ज्या जाग्यार मोर्जी स्टार्ट जाता अशा जाग्यार एक कन्स्ट्रक्शन बांदलेलें आनी फाटल्या 2 म्हयने पंचायत आनी कन्स्ट्रक्शन जालें हेंचेच हे चालू आसलेलें. तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें की जे देवस्थानांक जो त्रास जाता तो कमी करच्या खातीर तुमी कितें तरी करा. आणि जो प्रॉपर्टी ओनर आहा तो आयकलेलो आहा देवस्थानाची जागा दिल्लेली आसा आणि देवस्थानाक त्रास जावचो न्हय अशी हांगासरल्यान आनी परत तो 3 मिटर फुडें वयता आनी देवस्थानाक बरी जागा दिता. आणि हो विशय मांद्रे पंचायतीन बऱ्या भशेन हँडल केल्लो आसा. मांद्रे सरपंच जो आसा एडवोकेट अमित सावंत ताणें बऱ्या पद्दतीन हो प्रश्न सॉल्व केल्लो आसा. आणि देवस्थान
पंचायत आणि ओनर हांच्या भितर बऱ्या भशेन हो सॉल्व जाल्लो असल्या कारणान आता हो इश्यू उडोवंक ना. धंदो हो कोणूय खंय करता आता ते खंयच्याच तरी येयल्या धंदो करपाक. सो ते धंदो आपलो जे कितें आसा गायडलायन्स आहा गोवा गव्हर्मेंटाचे ते धरूनच करतले अशें तेणें आश्वासन दिल्लेलें आहा. तो हमने अपनी सेल डीड की कॉपी पंचायत में सबमिट कर दी है और जो भी 17 तारीख को इंस्पेक्शन हुआ था उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन में किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अपनी कॉस्ट पे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं. और अभी भी देवस्थान के लिए जो रास्ता हमसे बोला गया है वो हमने कुछ कर दिया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस के पंचायत के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम 1-2 दिन में कर देंगे. हम लोगों ने फॉलो किया है और हम लोग भी चाहते हैं कि जो अपना देवस्थान है उसमें जो भी अपना वो है हम लोग उनको फॉलो करेंगे ताकि एक हम लोग भी बाहर से आया है कि वर्क करने के लिए कि जो भी बेस्ट यहाँ के सिस्टम हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो है अपनी कॉस्ट तेंच्यांनी दिल्लेले आहा. इट इज नॉट येट डिसिजन नॉट येट टेकन बाय द पंचायत. दिस इज अ सबमिशन्स दे हॅव मेड बिफोर दीस आवर ऑफिस. सो तेंच्या सबमिशन्स आमी आमच्या फोर्थनायट मिटिंगेन दवरतले आनी तेंच्यांनी सांगलां की विदीन 30 days ते सगळे जे कितें इलिगॅलिटीज आहा ते आपल्या ओन कॉस्टान रिमूव करतले. ताच्या नंतर तेंच्यांनी अशें वर्बली आमकां पंचायतीन सांगलां की तेंच्यांनी देवस्थान आजोबा देवस्थानाचे जे म्हाजन आहा तेंच्या मदीं बोलणी जाल्लेली की तांकां तातूंतलो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ते तांकां गिफ्ट करतले म्हणून. सो तेचे तेंची रजिस्ट्री जावपाची अशें ते म्हणटाले वर्बली. दॅट थिंग्स दे हॅव नॉट मेन्शन इन द डॉक्युमेंट्स. सो आतां पळय ते अप्रोच जाला. आमी ही जी सप्टेंबर म्हयन्याच्यान ऑनवर्ड्स पंचायत स्थापन जाल्याच्या नंतर जे कितें ह्या आस्थापना संदर्भात जे इलिगॅलिटी संदर्भात आमी जे कितें एक्शन्स घेतलेले ताजो खंय तरी पंचायतीक यश मेळटा आसतना दिसता ते. सो विदीन 30 days तेंचे कमिटमेंट आसा. सो वी वील वेट फॉर अनदर 30 days. सो ते रिमूव करतले. आतां हांगासर येयल्या नंतर तेंच्यांनी ऑलमोस्ट एक्सेस क्लियर केल्लो आसा. आमचे जशें तांकां सांगलेलें की देवस्थाना कडच्यान हें करा सो ते क्लियर करपाक ते रेडी आसा अशें तेंच्यांनी रिटर्न सबमिशन दिल्लेलें आसा. आमचें तांकां हेंच म्हणणें आसा की कितें तुमी हांगा आमच्या गांवांत धंदो करतात त्यात न्हू कोणूय लोक जो कितें तुमकां परमिसेबल आसा फ्रॉम पंचायत ऑफिस फ्रॉम CRZ ऑफिस ऑर एनी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीज तुम्ही ते लिगल अस्पेक्ट्स कन्सिडर करून लिगल प्रोजेक्ट करा. आमचो तुमकां विरोध ना बट इलिगल वी वील नॉट टॉलरेट. आश्वेच्या गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शाळेच्या आवारांत टॉवर उबारलो जाल्यार शाळेचेर बहिष्कार घालतले. वाडी तळावलीच्या थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. कंत्राटदाराक टॉवरा खातीर पर्यायी सुवात दाखोवपाक तयार आसात अशेंय सांगून अधिकारी तांचे आयकुपाक तयार ना थळावे सांगतात. मोबायल टावराक भौतीक सुवातांनी विरोध जावपाक लागला. वाडी तळावले मोबायल कंपनीन शाळेच्या आवारात कंपाऊंडाचे लुकसाण करून मोबायल टावरा खातीर खड्डो खणपाक सुरवात केल्लो. थळाव्यांनी अजाप उक्तायले. टावर उबारलो जाल्यार भुरग्यांक शाळेंतल्यान काडटले अशें पालकांनी सांगले. आयकात तांचे फाटले रजाव. आणि ह्या जे एरियेन आसा बिल्डिंगेन चालू आसा ते म्हणटा ते सरकारी प्राथमीक विद्यालय हितून भुरगीं आतां 10 भुरगीं उरल्या. फुडल्या वर्सा आनीकूय येतली. दुसरी आसा चालू ती अंगणवाडी चालू आसा तितून 15 भुरगीं आसा आनी तिसरी हितून चालू आसा क्लास ती लोकविश्वासाची स्पेशली एबल्ड जी भुरगीं आसा पळय तेंची क्लासीस चालू आसता हांगा ती 20 भुरगीं आसा. इतली स्ट्रेंथ आसा हांगा भुरग्यांची अशें ना की कांय ते ना. पूण आमकां हांगा जो सरकारान चालू केला की टावर घालपाचो जो प्रोजेक्ट चालू केला ऑलरेडी काम चालू केला तेंच्यांनी. आमी खूब ओपोज केलो कित्याक आमकां हांगा इतलो तेंको नाका. नाही आतां शेवटी कितें तुमी डिसिजन आतां कितें समज जर जालोच जाल्यार कितें जाल्यार हांव मी भुरग्यांक हांगा धाडचें ना. म्हाका हो टावर हांगा नाका आनी खंय घालूं म्हाजे प्रॉब्लेम आमचे प्रॉब्लेम कांय ना. आमी पयलीं पंचायतीक दिलें मागीर आमचे जी आमची ADI ऑफिसार तांकांय कळयलें मागीर लोकविश्वास आसा तांकांय दिलें. स्थानीक आमदाराक दिलें तुमी कितें स्थानीक आमदाराक म्हणल्यार आमचे मनान अशें जाल्लें की स्थानीक आमदारा फुडें वचपाचें पूण प्रेशर थंयच्यान येता म्हणून आमी थंय वचना. पूण आमकां ताजे कडल्यान कांयच गव्हर्मेंटा कडल्यान येवना ADIंतल्यान येवना एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान कांयच येवना. सडनली थंय ते जेन्ना इलेक्शन जावपाक लागलें तेन्ना एक दोग जाण पेरंट्सांनी म्हाका कॉन्टेक्ट केल्लो
आनी हांव थंय गेलो हांवें इतलें सुद्दां तांकां सांगलां की शाळेक सेटबॅक सुद्दां दवरिनासतना तुमी तो इरेक्ट करता. प्लीज थिंक ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन. मंद बुद्धीच्या भुरग्यांक इतली बरी प्रकार मेळिल्लो आसा तेजो आवाज त्या जाग्यार तांकां स्कील डेव्हलपमेंट जाता आनी खंय जर तुमी अशें घालता ते तेंच्या ब्रेनाचेर इम्पॅक्ट जाता. पयलींच ती मंद बुद्धी तातूंत ते हे आनी तेज्या सरावंडींग इतली घरां डोंगर गांवांत तेंच्यांनी घालचो न्ही वयर दोंगरार जागो खूब आसा आनी खूब जागो दिवपी बी आसा तेन्ना हो हांगासर टावर आनी खंयसरूय घालचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. भारताचो कॅप्टन रोहित शर्माच्या आंगठ्याक दुखापत जाल्या देखून बिरेस्तारा सावन बांगलादेशा आड जावपी दुसरे कसोटेंत ताका खेळपाक मेळचें ना. 7 डिसेंबराक बांगलादेशा आड जाल्ले दुसरे वन डे मॅचीत खेळटना ताच्या दाव्या आंगठ्याक दुखापत जाल्या. रोहित दोतोराकडेन वचपाक भारतांत आयला. ढाकात बांगलादेशा आड जाल्ले दुसरे वन डे मॅचीत दाव्या आंगठ्याक दुखापत जाल्ल्यान रोहित शर्मा बीसीसीआयच्या वैजकीय पंगडाच्या देखरेखे खाला आसा. कसोटी पंगडात परतून येवपाचो वेगवान बॉलर नवीन सैनी पोटाच्या स्त्रावीच्या ताणांतल्यान खेळांतल्यान कुशीक पडला. रोहिताचे गैरहजरेत केएल राहुल पंगडाचे फुडारपण करतलो आनी चेतेश्वर पुजारा वायस कॅप्टन आसतलो. चट्टोग्रामात मेळिल्ल्या जैताक लागून भारतान 2 कसोटी माळांनी 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत सुके हवामान पातळटले. कांय कडेन फांतोडेर दंव आनी धुके पळोवपाक मेळटले. नातलांच्या वेळार रातच्या वेळार शीतळसाण अणभवपाक मेळटली. मळब मेकळे दिसतले. तापमान 19 डिग्री सेल्सियस उरतले. हवामान विभागाचो अदमास. नातलांच्या सप्तकाची सुरवातच शीतळ हवामानान जातली. मळबय नितळ उरतले. शियाळ्यो राती सुरू जाल्यात देखून जायते कडेन दंव आनी धुके पळोवपाक मेळटले. उत्तर जिल्ह्यात उणे तापमान 19 डिग्री सेल्सियस उरतले जाल्यार दक्षिण गोंयांत 21 डिग्री सेल्सियस. मजगती आयचे चडीत आनी उणे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. नातला मेरेन मळब नितळ. फांतोडेर दंव आनी धुके. उणे तापमान 19 डिग्री सेल्सियस. दक्षिण गोंयांत चड थंडाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.